ह्या वर्साचे पयलें सेशन फाल्यां 7 तारखेक घेवपाचें केलां. नव्या वर्साचें पयलें सेशन आसल्या कारणान स्टार्टींग द बिझनस आसता प्रमाणे गव्हर्नर एड्रेस हो पयलो एजेंडा आसतलो आनी तेज्या उपरांत दुसरो जो विशय आसा तो म्हणजे रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बील 2019 तें आमकां पास करूंक जाय आनी हे 10 तारखे पयलीं पास करूंक जाय आसल्या कारणान आमी हे सेशन 7 तारखेक घेवपाचें केलें आनी ते फाल्यां जाता. हे सेशन परत कंटिन्यू जातलें. फाल्यांचे हे एडजर्न जातले 3 तारखे पर्यंत फेब्रुवारीचे आनी कंटिन्यू सेशन परत 3 तारखेक सुरू जातले. जे सेशन 3 ते 7 फेब्रुवारी पर्यंत आसतलें. सगळे विरोधी आमदार म्हादयचेर स्थगन प्रस्ताव हाडूंक एकठांय. स्थगन प्रस्ताव हाडपाचें गोवा फॉरवर्डानूय थारायिल्लें. सोमारा काँग्रेसीचे स्थगन प्रस्ताव हाडपाचें थारलें. एडजर्नमेंट मोशन मूव करचें म्हणून तो म्हणजे म्हादयचो इशू. आज सकाळीं विजय सरदेसाय आनी सुदीन ढवळीकर हेय म्हाका मेळपाक आयिल्ले. बिझनेस एडवायजरी कमिटी मिटींग जातकीर आनी तांची सजेशन आशिल्लें की सगळ्यांनी मेळून हें एडजर्नमेंट मोशन मूव करचें. आज आमचे मिटिंगेक आमी सगळ्यांनी ठरयलां की सगळे जाणांनी मेळून हें मोशन दिवचें, एडजर्नमेंट मोशन ऑन म्हादय इशू. सगळ्यांत पयलो मुद्दो म्हणजे आमी रेजिनाल्ड लॉरेन्स हाका आमचो चीफ व्हीप म्हणून नॉमिनेट केला. आमी गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस तिगांनी अशें ठरयलां की म्हादयचेर स्थगन प्रस्ताव हाडचो. जाल्यार तुमकां येता त्या 11 तारखेक आमचें डिसिजन आसा. आमी साट्रे ह्या भागांत वतले आनी ज्या कडेन हो संगम जाता उदकाचो दोनीच आमच्या म्हादय रिवर आनी ते बंदाराचो त्या प्लेसीर आमी वचपाचें ठरयलां आनी थंय एक दिसाचें धरण आंदोलन करपाचें ठरयलां. आनी आमचें आंदोलन मोठ्या प्रमाणांत जातलें. आमी सगळे मतदारसंघांत जे नॉर्थाक म्हादयच्या अंडर मतदारसंघ येता त्या मतदारसंघांत वचून एक मिटींग घेवन हो प्रश्न जसो मायनींग इफेक्ट गोंयांत जाला ताचे पेक्षा फास्ट इफेक्ट म्हादयक लागून जातलो. म्हाका दिसता हे दोन्ही घेता आसतना एडजर्नमेंट मोशन जें आसा तें इम्पॉर्टंट आसा घेवपा खातीर. कारण विशय आसा मेन म्हादयचो एंड द इम्प्लिकेशन दॅट गोवन्स कॅन फेस इन डेज टू कम. सो सेशनाचो फाल्यां पयलो दीस आसा. गव्हर्नर्स एड्रेस इज देर बट आय थिंक एडजर्नमेंट मोशन आय हॅव अलॉंग आय थिंक काँग्रेस ऑल्सो हेज, सुदीन ऑल्सो हेज and in Goa Ford also, I think all like-minded people who are in the opposition have come together on this particular subject of adjournment of motion. I have supported the adjournment motion. विरोधी एनसीपीचो आमदार चर्चिलाचो स्टँड मात वेगळो. म्हादयचेर राजकारण नाका म्हूण तो मेरेय रावला. एडजर्नमेंट मोशन मूव करपाक डिसायड केलेलो आसा. तुमचो सपोर्ट आसा? एडजर्नमेंट मोबायल कितें घातलें तुमी तें चलना न्हू कितें घालें तें म्हादया विशय मुगे फूल सपोर्ट आहा लोकांक. हांव तेंका म्हणून म्हादया विशयाक मुगे फूल सपोर्ट. म्हादय विशय पळय आहा तो आमी जाल्यार जाग्यार पडपाकूच जाय. आनीक सीएमूय ट्राय करतात जाग्यार घालपाक. कित्याक सीएमान कितें म्हादय नाका म्हणना न्हू आजून. आनी जेन्ना सीएम जेन्ना जाग्यार गायना तेन्ना आमी रस्त्याचेर येवचे पडले न्हू. हांवें पयलें सांगलां आतां एज पॉलिटीक करपाक म्हाका नाका कोणाचे मदें. आयज तेंचें मत नाका हेंचें मत नाका. हांव न्यूट्रल आहा. सो म्हाका कितें जाय म्हादयाचें उदक आमच्या गोंयांत गोंयकारांक आसपा जाय. दीस इज माय ओलबान मोटो. पूण आतां तो इश्यू कोर्टांत आहा. लेट अ कोर्ट डिसायड वॉट दे डिसायड. आफ्टर कोर्ट डिसायड जाल्यार मागीर आमी कितें करया. लेट अ कोर्ट डिसायड. कोर्ट चिंतलो न्हू. आवर सुप्रीम इज अ कोर्ट न्हू. आतां सुप्रीम कोर्टांत जेन्ना आहा तेन्ना तेजें डिसिजन जातलें. सो मुगेलो फूल सपोर्ट म्हादयेक आसतलो आनी लोक आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.